मडगाव आणि फातोडा वाठारात सायकली वेल्यान पाव विकपी पदेरा कडल्यान दर दिसा 50 रुपया सोपो घेतात अशी कागाळ पदेरांनी केला। सायकली वेल्यान पाव विकून चड पैसे मेळनात, मात दर दिसा घेवपी या चड सोप्याक लागून ताचेर आर्थीक दबाव येता असो दावो पदेरांनी केला। तेन्ना पालिकेन हाचेर कारवाय करची अशी मागणी पदेरांनी केला। आमगे मेन प्रॉब्लम तो सोपो कलेक्शन सांगपा म्हळ्यार आमी सगळे पंचायताक जावं मुन्सिपालिटी जावं सगळ्याक ट्रेड टॅक्स घालता। इतली वर्सां आमकां केन्नाच हे पयलीं नासलोले सोपो कलेक्शन आसलोले। हे 5-10 वर्सांकूच स्टार्ट जाला। पयलीं स्टार्ट जाले 10 रुपया, मागीर 15-20 आनी सडनली आज 50 रुपया आयको येयले। म्हणून आमी सगळे FDA बुदाय वो ट्रेड टॅक्स बुदाय सगळे बुदाय हे भाशेन आमी तर करीत जाल्यार आमकां एक 5-6 जाण बेकाचा आहे भोंवताय दिसाक आमकां कमीत म्हळ्यार म्हयन्याक 400 रुपया दिसा 400 रुपया लागू जाले, म्हयन्याक 12,000 जाले। वर्सा कितली कॅल्क्युलेशन जाता तुमचे कितले पयशे गेले त्यात केले जाल्यार आमी बिझनस आमी कितको चलयतले गोंयकार म्हाका कितको चलयतले। एक तर सगळे टॅक्स आमी हारी कोताय। ताका लागून हांव एक मुगे रिक्वेस्ट मुन्सिपालिटी कडेन आनी आमच्या गोंयच्या CM कडेन हो सोपो टॅक्स काडच म्हणून, कित्याक आमकां बेकाजान चलयता कित्याक आमी पावस गीम रातची दीस आनी रात काम करून आमी दीस काडून आमी लोकां बली येताय, आमी लोकांक सर्वीस दिताय। थोड्या रिक्वेस्ट करून आमी उबो रावपा पडटा आमकां। ताका लागून आमकां एक रिक्वेस्ट कित्याक हे आमी थोडे पंचायतांनी चलताले ते आमी सांगोन ते सोचमला मेन आमचे आतां मार्गांव मुन्सिपालिटी चड चलता मातशें, कित्याक आमचे मेन सडनली 50 रुपया म्हळ्यार आमी शॉकेस जाता।